नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या मतदाराच्या कार्यावळीत आज आम्ही घेतात पेडणेचे दोन्ही पेडणे आणि मांद्रे हे मतदारसंघाने लोकांचे फोन येवपाक लागल्यात. आम्ही सरळ फोन घेऊया आणि चर्चा करूया आणि जाता तितले कमी डिस्कशन करूया म्हणजे लोक चड फोन करपाक शकतले. म्हाका दिसता हो फोन तुटला आणि त्या फोनाचेर आम्ही चर्चा करतलेच परत. दुसरो फोन येता. हॅलो. हा सांगा. हांव उल्हास नाईक उलयता तुयेंसून. आत्ता आम्ही एक प्रश्न ऐकलो की हॉस्पिटल थंय आसा पण त्यात फॅसिलिटी ना. पण हेका आम्ही जबाबदार ना. ते जेन्ना आमदार येता खासदार येता कोण मिनिस्टर येता तेन्ना आम्ही त्यांच्या फाटल्यान भोंवता पण त्यांना आम्ही त्या निदर्शनात हाडून दिना. त्या कारणाने ते सुशेगाद बसले. आम्ही जबाबदार आसा. आम्ही आज आमदारा खासदाराक धाकू शकना. कळो मुद्दो उल्हास मुद्दो कळो तुझो. थँक्यू व्हेरी मच. कळ्ळे. सो ही उल्हास नायकाचो मुद्दो बरोबर आसा. केवळ आम्ही प्रतिनिधीकूच दोष दिवन जायना न्हू. जनतेनूय जागृत जावपाक जाय. म्हाका दिसता न्ही लोकांनी आंदोलनां कितलेशे फावटी आंदोलनां केले. एक वेळ अशें जालें की एक टायम सिरींज नाशिल्ली. त्या टायमाचेर सिरींज डिस्पोजेबल नाशिल्ली ती. लोकांनी पयशे एकठांय करून सिरींजां डोनेट केल्ली अशी परिस्थिती सुद्धा आसा. आणि एक पत्रकार विठोबा बगडी म्हाका दिसता लायनीचेर आसा. विठोबा कितें म्हणटा. हॅलो नमस्कार सर. विठोबा सांग. आमचं विजेचो प्रश्न आता लायटीचो. आमची आता गोंय मुक्ती जावन आता जवळजवळ 50 वर्सां जाली. लायटीचे वायरी ज्यो आसात त्यो 50 वर्सां पयलींच्योच आसात आनी ताका लागून चड एक्सिडंट जातात. मोर्जे जाले तो 2 जाण सोंपले. तुयान जाले मांद्र्या जाले अशे गोरवां हे ते जायते मरतात. जे येतात प्रतिनिधी तो विचारच करेना त्याचेर. कळ्ळें विठोबा. थँक्यू. लायटीचो प्रश्न असो आसा की ज्यो तेन्ना घातलेल्यो अल्युमिनियमच्यो वायरी आज तुटतात. ह्यो जुन्यो जाल्यो. पूण हांवें एक 2-3 सिटी भितर शारां भितर अंडरग्राउंड वायरिंग केलें पूण गांवांतल्यो पोरण्यो वायरी अजून बदलल्यात ना. 40-45 वर्सां पयलीं आणि ज्या गोष्टी घडल्या न्ही ते भाऊच्या काळान घडलेल्यो गोष्टी आजय आसा. शाळा सुद्धा भाऊच्या नंतर जाले ना. ताई नसताना एक थोडे जाले 2-4 जाले ना. दुसरो प्रश्न काही इंजिनियरांक आमी मेळ्ळे जेन्ना हे एक्सिडंट जाता मरून वयता लोक तेन्ना तर ते जे मागचे गणित अशें तांकां पडलेले ना. ह्यो व्हडले केबलाचे टेंडर बी काडचे पडले एकदांच काडचे पडटा. शॉर्ट टेंडरां जी मेळटा न्ही खंयचे स्टार्टर धाकटे बल्ब हेतून खावपाक चड मेळटा. आनी हे काम करूंक गेले एकाच कामान जायना रोखडे सोंपता. लोक सगळी मानसिकता मंत्री जावं म्हाका दिसता ती एक जाली गोष्ट. ताजेर हांव सहमत आसा तुजे कडेन. पण दुसरी गोष्ट की हांगा सदांच जो ऑफिसर जो येता जो ज्युनियर इंजिनियर किंवा बाकीचो जो स्टाफ येता तो चडसो भायलो येता. केरलाईट किंवा आनी कोण तरी आशिल्ल्यान तांकां लोकांची तसो संपर्क नासता. ते चलता तशें चलोवपाचें हे तांचो मुद्दो आसता. कळ्ळें. हांगा डॅनियल डिसोजाचो आदले सरपंच तांचो प्रश्न आसा तो घेवया. हांव डॅनियल डिसोजा आरांबोलतान उलयतां. म्हाका एकूच जाणा सांग न्ही आज 50 वर्सां जालीं गोंय स्वतंत्र जाल्यार कितले आमदार मिनिस्टर येवन गेले पूण आमचे कोस्टल बेल्टाक जी गार्बेज पडटा तो एकाय मिनिस्टर एमएलए ते प्रश्न सॉल्व जावंक ना. दुसरो प्रश्न पाणयाचो. आता तिलारीचे पाणी आमच्या हांगा पेडणे तालुक्यात येता म्हणून सांगता ते अजूनही पावना. आज 50 वर्सां जाली. धारगळे हायवेचेर कचरो उडयतात जाल्यार तो कचऱ्याचो अजून प्रश्न सुटा जायना. तर एमएलए मुद्दो कळ्ळो डॅनियल बाब. थँक्यू व्हेरी मच. तिळारीचे उदीक आमी बार्देसाक व्हरतले डिचोली व्हरतले अशें सांगले वयता. पण ज्या पेडण्यान तेजो मेन हे आसा ते पेडणे आमच्या मांद्र्या हरमलकेरी पर्यंत पावूंक ना. दुसरें पिवपाचें उदीक चांदेल प्रोजेक्टाचें ते सुद्दां कमी पडटा पावत ना. कारण पायपलायनींनी वचत ना उदीक. कारण फुडले जे आमी म्हणटा विचार करून जे प्लॅनिंगच नासल्यामुळे हे प्रश्न अशे जाल्या. टँकराची फॅसिलिटी सुद्दां पावना. आणि गार्बेजाची जी म्हणटा न्ही गार्बेज तितलोच गार्बेजचो विषय आता आम्ही सदांच म्हणटा मिनिस्टर काय करना आमदार करना. म्हाका हातून दिसता की आमी जबाबदार आसा. प्रत्येकान आपली स्वताची जी वेस्ट तयार जाता ती वेस्ट मॅनेजमेंट कितें तरी करप गरजेचें आसा. थोडे जर प्रत्येकाच्यो ज्यो घरांतल्यो 20 पोतयो त्यो जर आमी आमचे डिस्पोज केल्यो जाल्यार कलेक्टीव अश्यो सगळ्यो जावन ज्यो मोठे कचरो जाता तो जावचो ना. हो महत्वाचो विषय. हायवेचेर लोक कचरो उडयतात. हे लोकूच न्हू हायवेचेर कचरो उडयतात. म्हणजे लोकांनी सुद्धा ह्या संदर्भात जागृती जावप. आणि एक गजाल आसा दयानंद की बरोचसो टुरिस्ट जो पासार जाता तो काडून उडयत आसता आणि ही टुरिस्टांची मानसिकता ती बदलप. गार्बेज सेंटरच डेव्हलप करूंक ना न्ही. पंचायतींनी जर
प्रत्येक बारीक बारीक जर गार्बेज सेंटर करीत काय मांद्रे पंचायतीन ट्राय केल्ली थंय हाडून सगळे उडयताले कोण तरी घेवन वयताले रिसायकल करताले पंचायतीची कोस्टल बेल्टाच्या पंचायतींनी जर थोडी थोडी बारीक बारीक सेंटर केली जाल्यार टुरिस्ट शिस्तबद्ध आसा ना न्ही कांयच ना म्हणून बऱ्याचशा तालुक्या भितर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट झाली सांग्या भितर बरी चलता खूप कडेन चलता पेडण्या भितर मोठो प्रोजेक्ट करपाचो आशिल्लो गार्बेज प्लांट तो येदो व्हडल्या प्लांटाक विरोध जालो कित्याक की येदो व्हडलो प्लांट सगळ्या गोंयभरचो कचरो हाडून आनी तुमी पेडण्या उडयतले असो विशय जालो म्युनिसिपालिटीन केला म्युनिसिपालिटीन केला पेडण्या म्युनिसिपालिटीन केला सगळ्याकडे बांधला प्रत्येक वॉर्डाच्या भितर बांधला परंतु थंयसर कोणूय कचरो उडयना आणि आता ते सगळे पत्रे बित्रे त्याचे मोडकाळे मानसिकता तयार जावप गरजेची आसा लोकांची हातूंतल्या संदर्भांतल्यान गार्बेजीच्या संदर्भांतल्यान आनी एक गजाल गरजेची आसा ती म्हणजे गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कळ्ळें न्ही म्हणून सांगतात आनी गार्बेज हाडून उडयतात म्हणून लोक अपोज करतात तशी बेंगलोरा भितर भर सिटी भितर सगळी लोकवस्ती भितर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक कोणाक त्रास जायना सो आतां बऱ्याचशा कडेन ती जाल्ली आसा तर लोकांनी आपली मानसिकता बदलपाची खूब गरज आसा की बाबा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसल्यार आमकां त्रास जावचो ना आनी जाल्यार वचून पळोवचें तुमच्या पंचायतींनी तुमी फुडाकार घेवन थंय वचून पळोवपाक शकतात ते जावपाक शकता काय कितें बरं गार्बेज सेंटरां जरी केली आमी जर तितून उडयलोच ना कचरो व्हरून जाल्यार फायदो का मागीर टुरिस्टय म्हणटा हे भायर उडयता आमी दामोदर असलकराचो हे आसा हॅलो उलया बेगीन आयकता हॅलो आयकता उलयात तुम्ही दामोदर असलकर बोलता किडानगरीचे शेतकऱ्यांक जो रेट दिला आणि त्या रेटाचेर बी बोलता तेंका 80 रुपयान रेट दिला आज मार्केटान जवळ 3000 3500 आणि 2500 रेट चलता तो ते 1 रुपया तेंका दिवचो मुद्दो कळो म्हाका दिसता हो प्रश्न क्रीडा नगरीचोच ना हो प्रश्न मोपाचो दोन्ही कडेन आसा रेट सामको कमी दिला आणि फक्त जमीन एक्वायर केल्या अशी परिस्थिती आसा एक म्हणजे अशें की पेडणे जो मोपा इमानतळ जाता आनी क्रीडा नगरीक लोकांचो तसो विरोध मोपाक तर इमानतळ ना उलट पेडण्याच्या लोकांनी आंदोलन केलें तो जावचो म्हणून परंतु आज लोक आंदोलन कित्याक करतात आज लोक कित्याक ना आपली जमीन ना म्हणटा कारण तांकां तुमी तेंची जागा घेतल्यात आनी तांकां तुमी कांयच दिवचे ना आज पेडण्यात 3 ते 4 हजार रुपये स्क्वेअर मिटर जागा चलता गव्हर्नमेंटाचो रेट 500 काय 600 रुपये आहा आणि तुम्ही त्यांना दितात 80 रुपयांनी कशें की गव्हर्नमेंटाची जमीन आणि गव्हर्नमेंटाच्या प्रोजेक्टा खातीर लोकांक 80 रुपये दिवप आणि ताजी सायडीची जी भाटकाराची जमीन आहा थंय 2.5-3 पर्यंत टेनेन्शियल लँड जेन्ना एक्वायर करता 80 रुपया दिले 40 रुपया भाटकाराक जर मेळटा भाटकार खोशी कायदा आयोगाच्या अंडर जे प्रपोजल हाडलेले खरेंच बरें आसा आणि जायत्या थंय आता पंजाबा सारख्या तांकां त्यांचो शेअर दिवप आणि कितें तरी रमाकांत खलपाचे प्रपोजल बरे आसा पण त्या व्यतिरिक्त हांव सांगू सोदता की धारगळची जी जागा आसा ती 80 रुपयान सरकार घेता पण मोपाची जागा 25 आनी 28 रुपया दर ताका लायल्लो आसा शेवटी लॉ कमिशनाचे ते रमाकांत खलपाचे म्हणजे बरेच लॉ कमिशनाचे आणि ते बाकीच्या स्टेटी भितर दुसरी कडेन जाल्ले आसा मागीर हरियाणा भितर काय खंय जाला ते ताणी हाडला ते आपले जाल्यार लोकांक मार्केटाच्या रेटान मेळटले आनी ते खूप बरे आसा आणि पार्टली शेअर भितर विषय ताणें केला न्ही येदी व्हडली जमीन एक्वायर करपाची गरजच नाशिल्ली आमी येदोळ तो मुद्दा गेले प्रश्न घेऊया हॅलो नाव सांगून स्टार्ट कर माझे मिलिंद माटे हांव धारगळ मतदारसंघात भायले उमेदवार येतात आणि त्यांना तसो त्या मतदारसंघाबद्दल जिव्हाळो नसता त्यामुळे विकासात खूप मोठी खेळ हेजेर आमी चड वचना आतापर्यंत धारगळीन जे निवडून आयले ते सगळे भायलेच असले भायले म्हणजे प्रॉपर धारगळ मतदारसंघातले देवू मांद्रेकर सुद्धा मांद्रेचो आसलो त्यामुळे लोकांनी कसो स्वीकारप हेजेर आसा लोकांनी विचार करपाक जाय शेवटी लोकांनी विचार करपाचो लोकांनी आपलो उमेदवार तयार केलो जाल्यार मागीर हाडून कोण नाका दवरिना स्वता निवडटात एक फावट लोकांनी जर थारायलें आमकां भायलो मनीस नाका जाल्यार मागीर खंयचो पक्ष दवरचो मुखाल्लो प्रश्न आसा कितें हॅलो मुखाल्लो प्रश्न आसा नाजाल्यार आमी आनी खंयची प्रश्नाचेर महत्वाचे प्रश्न असे असतात की एक महत्वाची गजल जी आमच्या चर्चेक अजून तक आयली ना की आजपर्यंत पेडणे तालुक्यात 3 मतदारसंघ असले धारगळ पेडणे धारगळ मतदारसंघ जो आसा पळय ह्या धारगळ मतदारसंघान एक सुद्धा हायर सेकंडरी ना म्हणजे 10वी पास जाल्या उपरांत फुडल्या शिक्षणाची सोय संपूर्ण मतदारसंघात ना आणि सबंद गोंयान म्हाका दिसता अशा प्रकारचो मतदारसंघच ना आणि तो ज्या मतदारसंघात 10वी फुडली शिक्षणाची सोय ना त्याचप्रमाणे आणि तो रिझर्व मतदारसंघ एक
4 हायर सेकंडरी पेडणे आता ते सांगतले पेडणे भितर असं भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत ज्यो भाऊसाहेब बांदोडकर गांवागांवांनी शाळा जाल्यो न्ही ताचे उपरांत थोडोसो प्रयत्न केलो तो संगीता परबान खंय तरी ITI पेडण्यात पावली तिच्या प्रयत्नाक लागून कॉलेज सुद्धा एक्वायर करपाक तिणें प्रयत्न केलो सो थोड्या प्रमाणात तसो मागीर अमरीश शंकर साळोवकारांनी थोडोसो प्रयत्न केलो पण बाकीच्यांनी मोठो असो एज्युकेशन फिल्डान कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना आनी एकमेव गव्हर्नमेंट स्कूल आसा म्हाका दिसता DED किंवा पॉलिटेक्निक सारकिले इन्स्टिट्यूट्स पेडण्यान अवश्य गव्हर्नमेंट कॉलेज रमाकांत खलपान म्हाका मांद्रे कॉलेज सुरू करपाक प्रोफेशनल कॉलेज जर सुद्धा एखादी जाल्ली जाल्यार बऱ्याच जाणांक त्याचा लाभ जावपाक शैक्षणिक दृष्ट्या पेडणे तालुको अत्यंत मागे आसा म्हणजे शैक्षणिक दर्जो लोकांचो बरो आसा पेडणे तालुक्यात अनेक इश्कोला 100% रिझल्ट लायतात हायर सेकंडरी लायतात पण शिक्षण हाजे खातीर दयानंद महत्वाचें की जे काणकोणा भितर जालें पयसुल्लासून ते जावप महत्वाचें आनी लोकांनी फुडाकार घेतला आनी लोकांनी फुडाकार घेवन संस्था स्थापन करून आज थंय कितल्योश्यो हायर सेकंडरी बरी हायर सेकंडरी चलतात बरी स्कूल चलतात आनी तातूंत शिक्षणाचो दर्जो वाडला सो त्या दृश्टीन विचार जावपाक जाय सगळ्यो गजाली सरकारान करच्यो कित्या खातीर एक म्हणजे पेडण्याची जी हायर सेकंडरी आसा ते 75त स्टार्ट झालेली परंतु त्याच्यासाठी त्यांना ते हायर सेकंडरीची आज परिस्थिती अशी आसा त्या म्हणजे 75त झालेले हायर सेकंडरी त्यांना फक्त 2 ते 3 ट्रेड असले पण तसे हायस्कूल म्हणून ते सुरू केलेले आहे पण आज त्याची परिस्थिती अशी ते कोसळून पडता त्याका कोण बघिना आणि जर समजा त्याच्यानंतर आता कितले तरी ट्रेड थंयसर सुरू झाले पण तो त्या हायर सेकंडरीचे सिमेंट कोसळून पडता आता मी काम करूया आता मी कॉल घेवचे न्हय म्हाका फक्त तुम्ही अक्षरशः एक उतरां भितर वा 1 वा 2 वाक्यां भितर म्हाका सांगात की पेडण्या भितर आज ही सगळी परिस्थिती बदलपाक जाय जाल्यार ह्या इलेक्शनाक कितें जावपाची गरज आसा आमचे पेडण्यातले लोकप्रतिनिधी नेटान सांगतात की आपण असो विकास पूण हे पळय पेडण्याचो आमी जेन्ना विकास म्हणटा पळय तो सर्वांगीण विकास जावपा जाय खंय रस्त्यांक डांबर घातले किंवा फुकटचे नळ कनेक्शन दिले किंवा सरकारच्यो योजना राबयल्यो हेका विकास म्हणनात विकास हो शैक्षणिक जावंक जाय विकास हो औद्योगिक व्यावसायिक जावपा जाय विकास हो आरोग्य विषयक जावपा जाय म्हणजे सर्वांगीण विकास जावपा जाय आता आमी ऑलरेडी 21व्या शतकान आसा जी आजची गरज आसा आणि आमच्याकडे जे कितें आसा ज्ञान म्हणा बाकीच्यो सुविधा बऱ्यो सुविधा निर्माण करच्या खातीर तेणी प्रयत्न करपाक जाय हांव प्रश्न बेगीन सांगात पेडण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचे पहिले सांगले तसे इच्छाशक्ती जोरदार आसपाक जाय आणि त्यांच्या याच्यानंतर जर समजा नवशिक्षित जो तरुण आसा तांच्यांनी खरोखर सुशिक्षित आणि तांचो बॅकग्राऊंड बरो आशिल्ले अशे उमेदवारांक निवडून दिवचे जे प्रगतीचेर व्हरू शकतले ओके हांगा खूब महत्वाचे मुद्दे आले खूब जाणांचे प्रश्न आमी घेवपाक शकले ना तांचे बद्दल आमी तांची चूक मागतात इतल्या खातीर की जितले शक्य आसा तितले आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो आमी हांगच्यान तुमचे कडेन पावपाचो प्रयत्न करतात आणि त्या कार्यावळीक तुम्ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो म्हणून आमी पेडणेकारांचे उपकार मानतात हाजे नंतर दुसरी कार्यावळ आयचो फाल्यांचो दीस सोडून परवा 28 तारखेक जातली जंय आमी दिवचल मये आणि साखळी या तिनी कडचे प्रश्न घेतले असेच येतले 6 वरांचेर तुमचे कडेन एक लायव्ह कार्यावळ घेऊन तुम्ही चौघी जाण आमच्या स्टुडिओक म्हणून आयले म्हणून तुमचे आमी तुमचे प्रुडंटाच्या वतीन उपकार मागतात आणि त्याच बरोबर पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.